प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. देवाच्या उद्धाराचो आमकां सांगता त्या परबेच्या निमाण्या दिसा जो आमच्या वंजेलान 7व्या अध्यायांत 30 आनी 7 दीस आनी 8 वाक्यांत त्या देवाजीच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या थाळ्यान म्हणालो, कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरसीन येवं आनी पियों. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतान उदकाच्यो झरी उमाळयतलो. आपणाक सत म्हणटल्यान घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशयी जेजून अशें म्हळें. जेजू आजून महिमेवंत जावंक नातलो, देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलो. पण आज आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया, पवित्र आत्म्याचे सकत आमी आपणावया, पवित्र आत्मा कडेन मागोवंक आमी शिकया. आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक सकत जी दोळ्यान आमकां दिसना पूण आमचे भितर तो रावता, आमचे मुखार तो वेता, आमकां वाट तो दाखयता. जिणेच्या हर एका घडये घडये आमकां देवाची खुशी कितें म्हणून समजोवन त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां सकत दिवचो पवित्र आत्मो. तर ह्या घडये आमी त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. हर एकले आमी आज पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्या खातीर आमी मागया. आनी ह्या गिताद्वारे पवित्र आत्मा आमचे भितर येवं दी, आमचे भितर रावों दी म्हणून आमी ह्या गिताद्वारे आमी मागया. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. ही पवित्र आत्म्या तो आमचेर देवून ये. आमचे जिवीत सगळे सुम्याच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जायची कृपा आज आमकां दिवंक ये पवित्र आत्म्या. आनी आमच्या जिवितांत असलेले ते सगळे पातकाचे प्रभाव आमचे हुमटून काड पवित्र आत्म्या. आमकां एक नवे जिवीत दी. आमच्या कुडी भितर असलेले हर एक पिडा आशिडा तुज्या उज्यान भस्मून उडय. वायटाचे सत्य सगळे भस्मून उडय. आमकां येवचे मागण्याक येवचे त्या डिस्टर्बन्स स्पिरीट आमचे ताण पयस कर पवित्र आत्म्या. तुजे सत्यान आमकां अभिषेक कर. ह्या वेळार तुजे सत्यान आमकां भर. तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या. म्हणून आज आमी तुजे कडेन परत तर मागता. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जारी जाऊं कसा त्या खंडित जारी जाऊं का मी मागता जारी जायचे सोम्याच्या उत्तराचे आम्ही विश्वास दगडचे जाऊं येसू तुझ्या उत्तराचे सगळं आमचे काही वळे या वळा आमच्या पवित्र स्थानाविषयी आणखी साडे आणि साडे मी जण जाऊच्या तुझ्या उत्तर आमका तो पाऊल कर सोम्या येसू करे 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही कान गेल्ल्या त्या पवित्र स्नानाविषयी आम्ही सड आणि सडजाना जाऊन असां देखून आज परत आमचे पवित्र स्नान आमकां कितें करूंक फरमायता आमी कान गेल्ले पवित्र स्नान आमकां खंयच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिता आमी कान गेल्ले पवित्र स्नान खंयच्या सक्तेन आमकां तें भरता म्हळ्यार समजून कान घेवया देखून आज मार्काचो वांजेल 16वा अध्याय 16वें वाक्य आमकां सांगता मार्क चॅप्टर 16:16 जो थंय आमकां 15व्या वाक्यान आमकां वाचल्यार आनीक चड आनी चड आमकां सांगता स्वामी जेजू उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सोर देशांनी वसा आनी सोर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा तर आमी पवित्र स्थान घेतलां जाल्यार आमचे खंडीत जावन आमचें काम जावन आसा जेजूक साक्ष जावन जियोंक जेजूचे विशेंत आनी जेजूचे उतार परगट करूंक रंग सांगूंक आमच्या भोंवतणी आसलेल्या लोकांक आमच्या चड आनी चड खंय आमकां अवकाश मेळटात थंय आमी ते उतार परगट करूंक आमकां पवित्र स्नाना मार्फत आमकां ते आधार देवान दिला आनी देवाची कृपा आमचे थंय वतल्या आनी थंय 16वें वाक्य सांगता जो कोण देवाचे उतार सत म्हणिना ताचेर कस्तेचे फरमान पडटले सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नांव ते देंवसार चडयतले पळया मगच्या भावा आनी भयणी म्हाका आनी तुका
दिल्ल्या त्या पवित्र स्थानांत देवान आमकां कसलो पुरा अधिकार दिला, कसली पुरा सकत मकानी तुका दिल्या देवान. आमी खंडीत सत म्हणटल्या जेजूचेर सत म्हणटल्या, जेजूची कशी कितें मनजाना जातल्या, देवाचें उतर समजून घेतल्यांक, देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक पेसारतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजेर आमी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, आमकां विविंगड भासो समजोवचे बरी करतले. जेन्ना धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आसल्यार तो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या आपोस्तलांचेर आनी मरियमाचेर देवान आयलो ते दळा. तांणी विविंगड गांवचो लोक थंय आसलो, विविंगड देश असो लोक आसलो, पूण आपोस्तलांनी उलयल्लें पेद्रूच्या त्या पयल्या सर्मावान जे देवाचें उतर ताणें परगट केल्लें त्या भासांनी त्या लोकांक आयकशें जालें. विविंगड भासांचे देणे तांकां मेळ्ळे, हर एक तांच्या भासांनी तांकां समजतलें. देखून आमकांय देवाचें उतर सांगता आनी असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजेन आमी ते देंवसार सोडयतले आनी नव्या भासांनी उलयतले. आनी नवे भास म्हळ्यार कशी, गिफ्ट ऑफ टंग्स, जिबेचें देणें, जिबेच्या देण्यानी देवाची स्तुती करची, जिबेच्या देण्यानी देवा कडेन लागीं आमी संबंध जोडून काण घेवचो. जिबेचे देणे, ही भास कोणाकच समजना, ही भास खंयच्याय सैतानाक समजना, ही भास देवाची भास ही जावन आसा जिबेचे देणे. पवित्र आत्म्या मार्फत आमच्या पवित्र स्नानान आमकां मेळना. पूण आज कितले जण गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करतात, जायते जण गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करतना तांचे तमाशे करचे आसात. पूण हे गिफ्ट ऑफ टंग्स देवाच्या नव्या भासांनी आमी उलोवचे देवा कडेन. आमी मस्त विशय मागूंक आसात, आमकां खंयचे विशय केदळा कशी मागची म्हूण आमकां समजना. तेदळा पवित्र आत्मो ह्या गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार नव्या भासांनी आमचे तावण देवा लागीं उलयतलो, आस्कार सुस्कारांनी तो उलयतलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. जेजूच्या विशयान सांगता, जेन्ना तुमी कितें आनी कशें मागच्या म्हूण तुमकां समजनातल्या वेळार पवित्र आत्मो तुमकां असली वाचा सकत दितलो. तो खंडीत देवा लागीं आस्कार सुस्कारांनी विनंती करतलो म्हणटा. तर आमी मागणे करचे, खाली बूक वाचून मात्र न्ही, आमच्या समजून आमकां मागणे करूंक आमी शिकचे. आनी हे पवित्र स्थाना मार्फत आमकां देवान दिल्लें देणें जावन आसा. आज मस्त जाणां ही देणें यूज करनात, जाय सगळ्या लोकांक कोण क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्थान घेतलां ताका हें देणें आसा. कित्याक देवान ताच्या पवित्र स्थाना मार्फत दिल्लें तें देणें आज आमी कितले जाणां यूज करतात. देखून हर एकल्यांनी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करून प्रयत्न करीचे आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे जिवंक नीज जावन वर्ते मागणे. तुमी सगळो दीस मागणे करचे म्हणून, पूण गिफ्ट ऑफ टंग्स कान घेवन 1 घंटो तुमी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करता जाल्यार ताच्या की वर्ते मागणे. कित्याक संवसारांत कितें खंयची गरज आसा म्हणून पवित्र आत्मा जाणा. तो पवित्र आत्मा आमचे मार्फत आस्कार सुस्कार आनी बापा लागीं विनंती करता. तितले ते गिफ्ट ऑफ टंग्स जिबेचे देणे हर एकल्यानी आज यूज करून प्रयत्न करचे. गिफ्ट ऑफ टंग्स आज आमचे कितले जाण जण गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करतात आनी तांचे ते बदलाव येवचे आमी पळयते आसा. देखून देवाचे उतर सांगता, हे नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले, मारेकार कसले वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां कसले बाधक जावचे ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. हे पवित्र स्थाना मार्फत आमकां मेळिल्ली भासावणी जावन आसा. देवाचे हर एक भासावणी ह्या पवित्र पुस्तकांत 8,000च्या चड भासावण्यो आसात देवान आनी जेजून ह्या संवसारांत आसतना दिल्ल्यो आमकां. ह्यो भासावणी आज आमकां क्रिस्तांव जावन आसोनी आमकां कितल्यो भासावण्यो कळीत आसात. हे मागता आसतना ते भासावणी तुमी क्लेम करून मागल्यार खंडीत तुमचे मागणें निर्फळ जायना. जावं पुरो तुमचे मागणें निर्फळ जायत, पूण तुमी क्लेम केल्लें तें देवाचें उतर निर्फळ जावन फाटीं देवाचो सीन येना. कित्याक जें कितें करूंक देवान ताका धाडलेलें तें तुमचें थंय करता. देखून देवाचें उतर क्लेम करून मागोवंक आमी शिकचे. गिफ्ट ऑफ टंग्स आमी यूज करूंक शिकचे. एखाद्या गिफ्ट ऑफ टंग्स ना जाल्यार पवित्र आत्मा कडेन मागा, पवित्र आत्मा तो गिफ्ट ऑफ टंग्स दिता. खंडीत हर एकल्या तुमकां ताण आसा जाल्यार उदक पिवंक बरें जाता. ताण लागना जाल्यार कित्याक तुमी उदक पियेतल्यात. देखून तुमचे थंय पवित्र आत्माची गिफ्ट तुमकां जायची जाल्यार खंडीत तुमी ताण येतल्यात आनी ताण येयल्ल्या मनशाक खंडीत जेजू जाय पुरते तो दिता. देवाचें उतर सांगता याकोबाच्या पत्रांत, कोणाय की जानवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो आनी देव भरपूर मापान ताका जानवाय उग्गण आसतना दितलो म्हणटा याकोबाच्या पत्रांत. तर ती जानवायत पवित्र आत्मो, ती जानवायत पवित्र आत्म्याची देणी, ती जानवायत पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा म्हणलो घुर्त. देखून आज 18व्या वाक्य सांगता ते सरप हातान धरूंक शकतल्यात,
मारे कारण कसले वीक बीपी येते जाल्यार तुमकां कितें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. आज कितलो सगळी पिडेस्त आसा तांकां लागीं वचून 2 बरीं उतरां दिवंक तांकां बुजवणीचीं उतरां दिवंक आमचे थंय आज फुरसत ना जाल्या आज आमकां कोणाच्या घरांनी वचूंक बंदडे घाल्यात जावंक पुरो पूण जाल्यार आमी तांचे खातीर मागया. जें कितें पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार तो वगो बसना आमच्या जिवितांत. आमी काण गेल्लेलें पवित्र स्थान त्या पवित्र आत्म्याचें स्थान तो वगो बसना, तो भितर बसना, तो भायर वयता, बरीं कामां करूंक पेसारता आनी जाय तितलें देवाचें उतर परगट करूंक आनी जेजूच्या नांवान अजपाने अद्भुतां करूंक तो फावो करता. आमी मनशांनी काली आमी ताका सरेंडर केल्यार जालें, ताका भेटोवन दिल्यार जालें, तो सगल्यो संगती आमचे थंय करता. देखून आमी वाचल्यार कळटा धर्मदूताचें कृत्या पुस्तक 2 अध्याय 30 आनी 8 वाक्यांत ते देवाचें उतर आमकां सांगता. तो वळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाता ग्रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो अर्यक आपल्या पातकांचे बक्षांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान घेव, तो व्हड तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. आमी पाताक आसा, आमी आमचे थंय वायट आसा तर आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें लाभना. कित्याक पवित्र आत्मा खंय मेळ्ळें आसा थंय रावूंक साध्य ना. खंय पवित्र आसा थंय पवित्र आत्मा आसता. कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम म्हाका आनी तुका पवित्र करचें. पवित्र केल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याची देणी आमचे थंय येतात. आमी नितळ जाल्ल्या वेळार आमकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळटात. देखून आमी काण गेल्लेलें पवित्र स्थान त्या पवित्र आत्म्याचें, त्या उज्याचें पवित्र स्थान. देखून आमकां पातकी जिविताक व्हरून तें पावयना, भगवंत जिविताक तें व्हरून पावयता. देखून आमी पातकी जावन जियोवचें. हे पवित्र आत्म्याची खुशी न्हय, ह्या देवाची खुशी न्हय, ह्या जेजूची खुशी न्हय. आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आसां जाल्यार पातकातावन मेकले जावन जियोंक पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आनी तो आदार दिता. देखून आमकां देवाचें उतर मुखार आमकां सांगता. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचल्यार 8वो अध्याय 30 आनी 5 तावन 30 आनी 8 वाक्य म्हणसर हें देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. धर्मदूताची कृत्या पुस्तक 8वो अध्याय वाक्य 30 आनी 5 तावन. तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरांत हांव आरंभ करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें कळीत केली त्या इथोपियाच्या इजद्याक. आनी इथोपियाच्या इजद्याक मेळच्या खातीर पवित्र आत्म्यानंत फिलिपाक त्या वाटेन वचूंक तांकां सांगिल्लें आनी तो वाट धरून तो गेलो. ते दाळ तो इजदो ताका मेळ्ळो आनी तो देवाचें उतर वाचून आसलो इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. ते दाळा तो कितें समजता की म्हणून विचारता ताका. जर म्हाका कोणी सांगनासतना कशें समजोवचें. देखून फिलीप ताका ताचे फाटल्यान वचून ताच्या गाडयेर बसून त्या घोड्या गाडयेर बसून अशें तो ताका सांगता तें देवाचें उतर. तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरांत हांव आरंभ करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. मगच्या भावा आनी भयणी, आज कितल्याशा जाणांक जेजू विशयान कळीत ना. तर आमी कितें करूंक जाय. जर फिलिपाक तेंत पवित्र स्थान मेळिल्लें न्ही, ताणें कशें देवाचें उतार प्रगट केलें, ताणें कशें पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी पवित्र आत्मा खंय ताका वेता वचूंक सांगलें थंय तो गेलो आनी देवाचें उतार ताणें प्रगट केलें. अशें जावन इथोपिया इजद्याक एक देवाचें उतर मेळ्ळें. अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडे उदक आसल्या सुवातेक ते पावले. पळय हांगा उदक आसा म्हळें इजद्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्थान दिवंक कितें अडखळ आसा. ताणें गाडी राबयली. फिलिपांनी इजलो दोगी उदकान देवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो. पळया पवित्र आत्मा ताणें खंय सोलोवन वचोना, ह्या खंयच्याय गाडयेर वचोना. पवित्र आत्म्यान हाडून ताका दवरलो, पवित्र आत्म्यान उखलून ताका व्हेलो. खंय पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत अशें जाता. आमकां खंय जाय थंय आमी वचचें न्ही, देवाक खंय जाय थंय आमी वचचें. असली संगत आमच्या जिवितांत घडता आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय खंडीत जावन काम करता. देखून खंयच्याय एका पिडेस्ताक भेट दितना, खंयच्याय एका घरांत कुटुंबांत कितें कश्ट आसतना अनवर आसतना तूं जेजूचो प्रतिनिधी जावन त्या घराक येताय जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुजे सांगता येता आनी त्या घरांत आशिर्वाद करता, त्या घराक बरें करता, पिडाशिडा गूण करता. तुवें करचें न्हय, बगर तुजें तें आसलेलें त्या पवित्र आत्म्यान काम करचें. देखून हे पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां पवित्र स्नाना मार्फत मेळ्ळेले. मगच्या भावा आनी भयणी, हे आमी उडास दवरचें. आमचें पवित्र स्नान कसलें सक्तेन आमकां भरचें. देखून धर्मदूताचें कृत्या पुस्तक 16वा अध्याय 30 आनी 1
जावन मुखार आमकां अशें देवाचें उतर सांगता. थंय सांगतात आनी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. पावल आनी सिलास बंदेंत आसले, तांकां सांकळींनी बांदून घाल्ले, तांकां कोड्यांनी बांदून घाल्ले. आनी त्या राती 3 वरांच्या राती ते मोदने राती हात उबारून दिंबयेर पडोवन देवाची स्तुती करता आसतना थंय सगळी भुंयकांपणी जाली आनी बागलां सगळीं उक्तीं जालीं. कैद्यांच्यो संकळी सगळ्यो तुटून पडल्यो. पवित्र आत्म्याची सकत पळया मगच्या भावा आनी भयणी, जी कितें पावलून पवित्र स्थान घेतिल्लें त्या पवित्र आत्म्याची ही सकत, त्या सिलासान घेतलेल्या पवित्र स्थानाची सकत तांणी मागता आसतना तो पवित्र आत्मा आयलो, सगळ्या कैद्यांक सुटका दिली, सगळ्या कैद्यांक सुटका दिली. आज कितलो सुखी लोक मगच्या भावा आनी भयणी फक्तच्या कोणांत आसा, वायटाच्या सत्तेन आसा, तांकां सुटका दिवंक आज आमचे पवित्र स्थान आमकां कितें सांगता, तांकां सुटका दिवंक आमकां आपोवणें दिता. तांकां सोर वायटाच्या सत्तेंतावन सुटका दिवंक, तांकां पिडे शिडेतावन बंदडेतावन सुटका दिवंक देवान दिल्लो पवित्र आत्मा, म्हाका आनी तुका मागतलो पवित्र आत्मा. देखून हांगा मुखार सांगता उपरांत ताका ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. तांणी म्हळें त्या कैद्यांक सगळे धांवून गेल्यात म्हूण चिंतले जैलारान, आनी तो ताकाच जीवघात करच्यार आसलो. पूण पावल म्हणटा भिये नाका, आमी सगळे आंगात आसात, आमी खंय धांवून वचोना. आनी तो जैलार येवन पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडोवन सांगता हांवें कितें करीत जाय म्हणून, एक बरी जिणी जियोंक कितें करीत जाय, हांवें ही पवित्र आत्मा कान घेवंक हांवें कितें करीत जाय. ते दळा जाप दिता सांग पावलो. तांणी म्हळें पावलून आनी सिलासान ताका जाप दिली, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरू, तो वळ तूं बाचाव जातलोय आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. तर मगच्यान उपरांत तांच्या घरच्या समेस्तांक ताणें देवाचें उतार परगट केलें आनी त्या रात्रीच्या वेळारच अधिकारान तांचेर पवित्र आत्मा देवून आयलो आनी सोर वायटाच्यो शक्ती सांकळी तुटोवन घाल्यो. कितल्या कैद्यांक सुटका मेळ्ळी मगच्या भावा आनी भयणी. तर आमकां पवित्र स्थान कसलें मेळ्ळां, तेंत पवित्र स्थान न्ही म्हाका आनी तुका देवान म्हाका आनी तुका दिलां. रोमकाराचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 3-6 वाक्य आमी वाचल्यार क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्थान घेतलें. पवित्र स्थाना वरवीं आमी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळ्ळ्या, एक कुटुंब आमी जाल्या, जेजूच्या लागीं आमी आसा, जेजूच्या संगत आमी आसा. हें पवित्र स्थान आमकां हांगा पायता. तो वळ तांच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर पळया, जेजू मरण पावलो आनी जेजू जिवन जालो आनी ताच्या मरणांतय आमी वांटेले जाता, ताच्या जिवंतपणांत वांटेले जाता. आमकां मेळ्ळ्या पवित्र स्थाना वरवीं. देखून आमकां मेळ्ळ्या पवित्र स्थान बेश्टें तें कितेंच एक कितेंय म्हूण चिंतून आमी जियोवचें नाका. म्हाका आनी तुका मेळिल्लें पवित्र स्थान जेजूच्या संगत आमकां जिवंक करता, जेजूच्या एकवटांत रावयता, जेजूच्या संगत आमी रावन ताच्या मरणांत आमकां वांटेली करता आनी ताच्या संगत रावन आमी ताच्या जिवंतपणांत आमकां मेतेर करता. एकवट तोसलो एकवट जावन आसा. आमी जियेताना संवसारान मात्र न्ही, मेल्या उपरांतय आमी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू सांगता जियेता. देखून हें पवित्र स्थान देवान आमकां दिलां. आनी मुखार आमकां वाचल्यार थंय सांगता, मुखार आमकां सांगता ते महिमेमोन सक्तेंत तशें आसतना बापाच्या महिमे बरीत सक्तेंत क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो, तेच बरी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्थाना मरी आमकां क्रिस्त सवय निकेबिल्यांत आनी ताच्या मरणांत आमी वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवय एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातल्या. तर आमचें पवित्र स्थान आमकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमकां भागीदार करता. आमचें पवित्र स्थान जेजूच्या मरणांत आमकां भागीदार करता. आमचें पवित्र स्थान जेजू सांगता एकवटांत आमकां भागीदार करता. सर्गीच्या राजांत आमी निरंतरी जियोवचें कसलें भाग ह्या पवित्र स्थाना मार्फत देवान म्हाका आनी तुका दिला. कितले भागी आमी मगच्या भावा आनी भयणी पवित्र स्थान घेतून आज आमी क्रिस्तांव जावन आसा जाल्यार हाका पवित्र स्थान कितलें गरजेचें. आनी पवित्र स्थाना वरवीं आमी खंय आसा, कितें करूंक शकता आनी कसली पदवी देवान आमकां दिल्या आनी कितें सगळें आमकां आसा म्हूण ह्या पवित्र स्थाना वरवीं आमी समजून काण घेता. देखून आज आमी एक घडीभर मागया मगच्यान भोव मंगळा जेजू, आमी काण गेलेलें पवित्र स्थान जेजू सांगता जियोंक आमकां आपोवणें दिता. आमी काण गेलेलें पवित्र स्थान जेजूच्या मरणांत आमकां एकवटायता. आमी काण गेलें पवित्र स्थान जेजूच्या जिवंतपणांत आमकां मेतेर करता आनी सस्ताच्या जिविताक आमकां व्हरून पावयता. तर असलें पवित्र स्थान जेजू म्हाका आनी तुका
जेजून दिला जाल्यार खंडीत आमी आज जेजू हे पवित्र स्थान आमचे थंय कार्य जावं दी. ह्या पवित्र स्थाना मारिफात जें कितें हांवें आनी ह्या आमच्या म्हज्या भावा भयणींनी करूंक आसा त्या मतीक आमकां उज वाड दी आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक त्या प्रमाणे आमी चलोवंक त्या कृपेन आमकां भर जेजू आनी पवित्र तुजें अभिषेक आमकां दी तुज्या शक्तीन आमकां भर म्हणून आमी मागता. हे आमी मागता बाबा